सगळी उबी रावया आनी गायन घेवया. A37 पेज 20 आमी याज्ञिकाक येवकार दिवन गायन करूया. Sorgicia Papa, wondon tuka, sashtangi podo, no man korta, tu somo golgo, arkadita, tu so sotaiku, toya rasa, tu somo golgo. Arkadita, tu sosodai kun, toya rasa, ne faccia puta, fondon tuka, maricia burgia, amcha bava, tu somololku, utordita. Causa tanto so parla corta tu somo golco utordita causa tanto so parla corta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बावमडीनो, आज बायग्योन आंतोनीक भेटयलो दीस आनी ह्या दिसा सुमयार सगळीं तुमी मोगान आनी भावार्थान येसुवातेर आयल्यान, ह्या देव मंदिरांत आयल्यान बायग्योन आंतोनीक भेटयल्या. तुमची मागणी घेवन आयल्यान, तुमच्यो गरजो, जायत्यो तुमच्यो गरजो, जायती तुमची मागणी. कोण पिडेंत आसा, कोणाक नोकरी ना, कोणाक उपसयेक जाला, कोणाचें कितें तरी शेणलां, कोणाक भुरग्या बाळाचें देणें मागतात. थोडी सांडलेली वस्तूच न्हय, पूण जायत्यो दुसऱ्यो गरजो घेवन आयल्यात. हें सगलें वेळार ताचीच विनवणेन बापा मुखार घालुया आनी बापान तें आमकां ताची विनवणेन दिवचें म्हूण हें प्रार्थना करुया. आनी दिनवासतेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आनी ज्यो गरजो आमच्यो हातून घालतात त्यो देव आमकां दितलो जाल्यार आमचेंच पातो गुडकून घेवन देवा लागीं, एकामेका लागीं, समुदाया लागीं, पवित्र सभे लागीं, समाजा लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मुडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा मुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Sonia kaglukor, Sonia kaglukor, Sonia kaglukor. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाची ते सॉम भेटयता मारिया आगुस्ता फेर्नांदीस. तिचे पासत आमी देवा लागीं मागुया तिचेर देवान आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतो म्हूण. सर्वेस्परा सासनांच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बाग्योंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकावेले वाचप. देवान मनशाक अविनाशी केलो, आपल्या सैमाच्या सारक्याचो ताका रचलो. पूण सैतानाचे नाटकायेन ह्या संवसारान मन भितर सरलें आनी ताच्या पोंगडाची ती तें चाखतात. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. तें एक नोस दिसलें. ताचें मन ताचो सत्यानास म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमर जिविताच्या बरवशान बोल्ल्यांत ताची काळजां. थोडेच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगर उशान घालून तपासतात तशें देवान ताका तपासली आनी ओमाचें अर्पण कशी ताका मानून घेतली. देव ताका भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीच परसोलीत जातली. उशेलांतल्या किटां परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी परसांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर सासणांक ताचो राजा जातलो. ताचेर पात येता ती हें सत समजतली. ताका विस्वाशी रावतात ती ताजे सवें मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सगल्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. सगळीं म्हणया, सगल्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताजी स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगल्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. ताज्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमेवेलो ताचो उगडास नाच करता. जबाब.
सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या बरी मनशां उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता जांचें काळीज दुखवलां खंतवलां तांचे सरशें सर्वेस्पर आसाच जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा जाबाब सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनांत तयार करूंक उबी रावया. Servisporak, soy, soy. Servisporak, soy, soy. Servisporak, soy, soy. Servisporak, soy, soy. सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. Servisporak, soy, soy. Servisporak, soy, soy. Servisporak, soy, soy. Servisporak, soy, soy. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून म्हळें तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरून वो गोरवान चोरून परत गोरा येतल्या आपल्या चाकराक चल बेगी आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसोर पेंकटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खा पिये अशें तो म्हणचो ना गाय. आपणे सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात चालतीं बेश्तीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तेंच आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ओ आयचो लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलो वाक्य जो परगट जाला तो 17व्या आवेस्वरांतलो. ह्या वाक्याची फोडणीशी कोत्ता आसतना आनीक 2 वाक्ये आमी घेतल्यार जायतो उजवाड ह्या वाक्याचेर पडटलो. 12वो आवेस्वर लुकासाच्या शुभ वर्तमानांतलो आनी 22वो आवेस्वर. हे 2 घेवन ह्या आवेस्वराचेर आमच्यान उजवाड घालूं येता आनी नियाळ करूं येता. आपल्या जिवितांत जेजून पोत्तून पोत्तून म्हणलें हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला. हे 12व्या आवेस्वरांत मेवता पूण 22व्या आवेस्वरांत आनीकूय मेवता. दोनी आपल्या चाकरांक मेजार बसयतलो. त्या तेंपार मेजां नासलीं. जुदेवाच्या संस्कृताये प्रमाणे खाला बसतालीं आनी आमी ते बॉल्स्टर्स म्हणटा आहा ते ताचेर हात दवरून जेवण खाला जातालें कापेट घालून. आमी ते मागीर ओस्तुमतेक जाता ते भशेन मेजां दवरून जेवण केलां पूण तांची चाल दुसरी आसली.
आनी तुय दोनी आपल्या पेंगटाक रुमाल बांदल्या उपरांत साकरांची सेवा कोत्तलो अशें जेजू म्हणटा. ते पासत हे 2-3 वाक्य आमी उसयत आसतना दोनूय वस्तू मेवतात. जेजू ह्या वाक्यान म्हणटा चाकोर शेतांतान काम करून आयलो म्हणटोच वो गोरवांक पळोवन आयलो म्हणटोच दोनी ताका म्हणचो हांव जाणा तूं थोकलाय ते पासत तूं पयलो जीव आनी मागीर म्हजी सेवा कर असो कोणूच दोनी म्हणचो ना. कित्याक तो कामाक आसा. तो सदांच चाकरेक आहा वो ताका भाड्याक हाडला आनी हाडला काम करूंक दोनयांचें. शेतांतलें काम कच्चें करून जेवणाचेंय काम करूंक पडटा. आमच्या घरांत जीं चाकरां आहात तीं तशें कोत्तात. सगळें काम करून जेवणाचेंय काम करूंक पडटा. आनी तांकां मागीर पात्रांव जेवलो म्हणटूच मागीर सिर्विदोरां वो चाकरां जेवतात. हे समाजाची चाल. This is the social status. मिक्स करूंक जायना. दोनी तो दोनी, चाकर तो चाकर. आतां आमचे मिनिस्त्र खंय वेतात तेन्ना एकलो आमचो मिनिस्त्र हांव रोमांक आसतना थंय पावलो आनी हांवें ताका म्हटलें आमी कार घेवन गेल्ले पूण एम्बसी म्हणूंक लागली एज अ मिनिस्टर वी हॅव टू सेंड आवर कार ऑफ द एम्बसी. तुमचें कार नाका आमकां. बाराबोर एम्बसीचो ड्रायव्हर येतलो. सो त्या मंत्र्याक हांवें म्हटलें बाराबोर बसले हांव तेन्ना ते ड्रायव्हराकूय हांगा हाड. तो म्हणूंक लागलो ना प्रोटोकॉल आहा. ड्रायव्हर पात्रांव बरें जेवंक जायना. ड्रायव्हराची मेज सेपरात. तुंय जेवंक जाय म्हजे फुड्यान न्हय. ते म्हणलें हांव जाणा पूण हांगा ना 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 तें प्रोटोकॉल. समाजीक वाटेन पात्रांव हांगा बसता तो दुसरे कडेन बसता. आमचो बिस्पूय येता तेन्ना आदी ड्रायव्हर केन्नाच बिस्पाच्या बारा आमचे बरोबर मेजार बसून आसतलो. पूण बिस्प रावलान म्हणलें आसूं दी म्हाका तो हाडटा ताकाय तुवें बसय आनी ताकाय तुवें दी. आतां बिस्पाचो ड्रायव्हर बसता आमचे बरोबर जाल्यार प्रोटोकॉल पळोवंक गेल्यार ताणें सेपरात बसूंक जाय. हे आमी पाद्री कशें दुसऱ्या मनान पळयता आनी प्रोटोकॉल कशें दुसरी वस्त. आनी ते पासत ही जेजू सांगता पात्रांव आनी सेवक. पात्रांवाचें वेगळें सेवकाचें वेगळें. पात्रांवान बसून जेवंक जाय. सेवकान ताची सेवा करूंक जाय आनी त्या मेजार सेवक बसना कुजनान जेवता. हाची खबर जेजू सांगता. म्हणजे ही समाजाची चाल आहा. हे भाशेन आहा. जाल्यार तांकां तरी मेजार बसयत माथ्यार बसतात. माथ्यार बसतात. सेवकां आनी चाकरां माथ्यार बसतात पात्रांवांच्या. पूण केन्ना केन्नाय पात्रांव आहात बरे भाशेन आमी जेवल्या उपरांत तूं बस मेजार पूण आमचे बराबर न्हय. हाची खबर जेजू सांगता. म्हणजे ही चाल. पूण जेजू हेरां 2 कडेन लुकासाच्या हो आतां 17व्या वेसर 12व्या वेस्वरांत आनी 22व्या वेस्वरांत दुसरी शिकवण दिता. हांव आयलां तुमची सेवा करूंक. हांव चाकोर जाता आनी तुमची सेवा कोत्ता. होच जो आयच्या शिवर्तमान म्हणटा दोनी आनी चाकरां मदें वेगळोचार आहा तोच जेजू म्हणटा हांव आयलां सेवा करूंक आयलां. आनी जे भाशेन हांव सेवा कोत्तां तुमी करूंक जाय. आनी देखूनच 12 जाणांचे ताणें पांय धुले. गुलाम धुता पांय चाकोर न्हय. There is a servant and there is a slave. The slave was employed to wash the feet of others. They smell stink. So the slave
washes the feet. Servant serves at the table. दोन वेगळे वस्तू. ते पासून जेजू म्हणटा हांव सेवा दिवंक आयला. आनी सेवा ताणें दाखयली. आपल्या बारांचे पांय धुले आनी कितें घातलें? एप्रन घालून, जे मुटलेले हात, रुमाल बांदलो आपल्या पेंगटाक, एप्रन ते पासत हांगा निमाण्या ब्रेस्तारा दीस आमी दोगूय पांय धुता. पातकुरूय आनी हांव दोन एप्रनां घालतात. आमी दाखोवंक सेवा एप्रन घालून करूंक जाय. ही ती सेवा. आनी गुलामाचो कायदो आसलो पांय धुवपाक, चाकरांचो न्हय. चाकर जेवण तयार करूंक आनी तें मेजार हाडूंक. ते पासत हांव केन्नाय सांगता, घरांत सर्वीस दिता आसतना थोडे म्हणटा सर्वीस मारूंक, आमी केन्नाय विजिटांक गेले जाल्यार लोक केन्नाय ट्रेयांत ग्लास घालून हाडटा आनी ती ट्रे तुज्या फुड्यान दवरता. तूं तर दोनी ट्रे मेजार दवर आनी हातान ग्लास काडून पादेकाराक दी. तुज्या घरांत तो चाकोन आहा, चाकोन ट्रे सोद घेवन येता आनी ट्रे घेवन तुज्या मुखार येता आनी ट्रेयांतलो तूं ग्लास काडटाय. समाजीक वाटेन अशें तें. ही समाजाची चाल. चाकरां आपले सुवातेर आहात आनी दोनी आपले सुवातेर आहात. पूण जेजू चाकराचे सोडून गुलामूय जाता. आनी कित्याक? आमचे पातकाचे गुलामपण आपूण घेता आनी पातक बोगशिता आनी गुलामपण पातकाच्या आपणाचेर घेता आनी आपूण गुलाम जाता. तो गुलाम जायना जाल्यार आमचें पातक बोगसना. ह्या मनान तो सेवा कोत्ता, गुलाम कसो. आनी देखूनच मागीर तो म्हणटलो हांव तुमची सेवा करूंक आयला. आनी दोनी तो म्हणटा सेवा कोत्तलो आपल्या चाकरांची. अशें न्हय समाजा प्रमाणे, पूण तो ओदीकूय आमकां सांगता हांव दोनी, पूण हांव चाकरूय बी. हांव ल्हानपणी वागता आनी हें ल्हानपण हांव तुमकां शिकयतां. कित्याक? बिश्तें हांव करिना. कित्याक? म्हज्या उपरांत तुमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. आनी जें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक कोत्तात तें तुमी म्हाकाच कोत्तात. ही ती शिकवण ताची. गरिबांची सेवा कोत्ता, कोण नासतल्यांची सेवा कोत्ता जाल्यार तूं ताची सेवा कोत्ता. हे भाशेन मांडावळ आहा, पूण दोनी आमची सेवा कोत्ता. आनी हे सेवेंतल्यान आमकां दाखयता आमी कशे भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. आमची पदां घेवन आमी तर बसल्या जाल्यार तें जायना. बायग्योंत आंतून असली सेवा कोत्तालो. तांचें आयदोणां जेवले म्हणटच थंयच धुताले ते आनी मागीर धुतालेत दुसरेच दिसाक. बायग्योंत आंतून खंय सगले न्हिदोंक गेले म्हणटच उठ्ठालो आनी कुसनांतलीं सगलीं आयदोणां पण धुतालो. हे म्हाका म्हजे मांयचे मांयन, आमी मामाय म्हणटा, तिणें शिकयल्लें. बाबा, तूं तर पाद्री जावंक वेताय, उगडास तर बायग्योंत आंतोनीचो उगडास तर. तो तुजो पोद्दोन, तो तुजो पाद्री. तो खंय सगले न्हिदूंक गेल्या उपरांत उठ्ठालो, कुजनांत वचून तीं आयदोणां धुतालो. इतलो हुशार तो, पूण तेंय कोत्तालो. कित्याक ताका दिसलें जेजून सेवा केल्या हांवूय कोत्ता ही सेवा. कोणाक खबर ना तो धुतालो म्हूण. तूं तर यादनीक जाताय, असली सेवा तुवें करूंक जाय. अदीक करून तुजे परजेची तूं कोत्तलोय. हें हांव भितर सरलां त्या वर्साक. ते पासत
म्हाका कसलीय सेवा करूंक लॉस दिसना. केन्ना केन्ना इगोजेन कितें तरी मेळ आहा सारोन घेवन हांव मारता. मागीर लोक धांवन येता, पादिकार ना 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 तुमी बसात, तुमी रोजार करूंक आयल्यात, हें कितें आहा तें हांव काडटा. असली सेवा करूंक आमी लजचे न्हय. घरांत एक आवय जायते फावट सिर्विदोराचें काम करता. म्हजी आवय म्हणटाली, हांव घरांत सिर्विदोर पूण हांव घरांत राणेय बी. हांव राणीचें पोजिसांव घेवन बसना पूण हांव सेवाय करता. तुमची सगल्यांची सेवा हांव करता आनी तुमकां राणी कशी तुमी म्हाका लेखतात, कित्याक हांव राणी सगल्यांक तुमकां बराबर हाडटा. हें तें आवयचें काम. भुरग्यांक सेवा शिकोवपाचें. आतांची भुरगीं कांयच नकत, चाव लगून करूंक नकत. उपला बी वाडयल्यात आनी लग्न जाले उपरांत घोव करून घालतात तांकां चाव. गमना तांकां. हांव म्हणून ना बायल म्हळ्यार एक चाकर तें हांव केन्नाच म्हणचो ना. सगल्यांक एक सारके हक आहात पूण बायलेचें सैम तें सेवा करपाचें. हे सैमाच्या वतीन ती येता सेवा करूंक. तिणेंच करूंक जाय म्हणना पूण हांव आवय बापायक सांगता, पुताकूय शिकय आनी दुवेकूय शिकय. आमच्या तेंपार माय आमकां कुजनांत घेनासली. तुमचें काम न्हय हें, ओदी करून तुम पाद्री जाताय जाल्यार कुजनांत येनाका. हांव मुद्दम वेतालो. आनी जेन्ना ती दुयेंत पडली तिच्यो बसयो हांव धुतालो केन्नाय घरा गेलो जाल्यार. तिका तें बरें दिसनासलें. सांगलें तुवें म्हाका सेवा करूंक शिकयल्याय, ही सेवा पयली हांवें तुका दिवंक जाय. असली सेवकां आमी काम केल्या उपरांत जेजू आज आमकां म्हणटा तुमी म्हणचें आमी सादी चाकरां, आमी आमचें कितें करूंक जाय तें आमी केलां. आमकां मजुरी मेवतली म्हूण न्हय, आमचो कायदो केला. कायदो केला देखून देव म्हणटा तुमकां तुमची मजुरी फावो जातली. पूण मजुरेक लागून आमी काम करिना. आमी काम करता जाल्यार सेवा दिवपाच्या मनान. जेजू सेवा दिवंक आयलो, ताणें सेवा केली, हेंच तो आमकांय शिकयता. आमी दुसऱ्यांची सेवा करूं. आनी क्रिस्तांव मनीस सेवेचो मनीस. खंयच्याय वेळार खंयचेय सुवातेर आपल्या घरांत तो दुसरे कडेन ताणें सेवा करूंक जाय. हें आज आमकां जेजू उगडास करता आनी बायकोंत आंतोनी उगडास करता. आमी तर बायकोंत आंतोनीचे भोक्त जाल्यार ताका आमच्या जिवितांत भितर काडटले हांव. ताची वागणूक आमची करतले हांव. सेवेची मनशां आमी. आनी जो ल्हान आनी कालती जाता ताका देव वयर काडटा. हें तें आमचें क्रिस्तांवपण. ल्हान जावप, सेवक जावप, सेवा करप. हो जेजू जो सेवक जालो निमाण्या जेवणा दीस, ताचे रात जेवणाच्या सुमयार सेवक जालो. उपरांत ताणें उंडो मोडलो आनी सांगलें जें हांवें केलां तें तुमीय करूंक जाय. हांगा तो येतलो, दोनी कसो येतलो आनी सेवकूय कसो येतलो. तर ह्या आमच्या दोनयांची सेवा करता जाल्यार आमच्या काळजान ताका घेवन आमच्या घराब्यान जी सेवा आमी दिवंक जाय, कोणाची ती जावं सासूमांयची सेवा करूंक जाय. सासूमांय तिडकीची, सासूमांय कितें कितें म्हणटा आनी म्हाका हें ना तिची सेवा करूंक. कोर सेवा, तुका देवा मुखार पुण्य आहा. देवान तुका तसली सासूमांय मुद्दम दिल्यार तूं भाग्यवंत जावं. न्हू जाल्यार तुका भाग्यवंतपण जावपाक सोय खंय आहा. असली तरी मनीस, खडोक मनीस तुका मेवली, ही तुका देवान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या, सोयेक दिला, तिची सेवा कर आनी तूं भाग्यवंत जाताय. ती घोडे भाग्यवंत जावची ना, तूं भाग्यवंत जाताय सेवे उदेशी. हें तें भाग्यवंतपण भाग्यवंत आंतोनीचें. आनी हेंच आमी करूंक तोच जेजू आमकां शिकयतलो. ताका घेतल्या उपरांत आमच्या काळजांत सेवेची मनशां आमी जावंक. आमच्या घराब्यान पयलीं, आमच्या वावराचे सुवातेर,
आमच्या समुदायांत आमचे पवित्र सभेंत आनी आमच्या समाजांत हें करूंक आमकां कृपानी बोड मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले शिकवणे वरवीं सगल्यांक सवें जेजूक आकारूंक हाडूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. ह्या मिसान वांटो घेतल्या आमा समेस्तांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणा वरवीं चलूंक आनी तांच्या उजवाडान बाबार्थाचे गोवाय सांग आमकां बापाचें बोल मागुया. ह्या मिसान आपले इस्ले साव भेटोला मारिया आगुस्ता फेर्नांडीस हिका भाग्यवंत आतुनेचे विनवणेन सुभाव आशिर्वाद फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां स्विकार कर. आज आमी जायतीं आमची इंतेसांवां घेवन आयल्यान, आमची मागणी घेवन आयल्यान, आमच्यो गरजो घेवन आयल्यान. ही सगल्यो तूं मानून घे आनी तुका जाय जाल्यार आमकां त्यो दी म्हूण तुजे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दानतोयाच्या वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41.
भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सौर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक नेवळ्ळें आमचे अनाके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा बागयोन आंतोनीचो उगडास करून आनी ताची विनवणी मागून आमी योवन तुका भेटयता. ताची शिकोवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव आनी आमकांच आनी आमचें सोर तुका संपून दिता. हे आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काडे आनी सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो समोरंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोन तोरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी ताका उसर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेळी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पावार्थाचो गूढ पोरगो तुया तुझ्या खुसारी पुनोशी मोद पडा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवळींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांची आयच्या दिसा एवेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो निर्मोड पोती बागिवोन झुजे बायगेवन दोर्नुता बायगेवन तांतोवन आमच्या आस्कऱ्या बायगेवन झुजेवाज आमच्या दोर्न प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यार ते आमच्या बाबूबळेची काकलूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागोती न तरलेल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन आत जोडून तीर घेवन आमी सगलीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोड भंडारा जेजू क्रिस्ता जिण्याक आमी बरो वंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जावची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटिले आमकां शांती. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी उबींच रावतल्यांक कुमयन्यावंक घेतल्या उपरांत आमच्यान दिमींग घालूं येता, बसूं येता, ओबी रावं येता. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church. And those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of Father Second. If there is anyone present here who is non-Catholic, he or she may be a Christian, but you need to be a Catholic, or people of other faith, or people who do not believe in God. Please do not join in the queue with your open hands to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांची ओंक वेताना आमी गायन घेवया. D24 पेज 60.
Kalis Moshe tu orrekta ye Jesus ye kazan mocha Kalis Moshe tu orrekta ye Jesus ye kazan mocha Aşıldıga şivu rauda Bagu yaşa darga moja Aşıldıga şivu rauda Bagu yaşa darga moja Otmomoso tu taneta ye Jesus ye otmian mocha Otmomoso tu taneta ye Jesus ye otmian mocha Chivak moja butalata ye Jesu chivak moja butalata ye Jesu chivak moja Sorgi jevon otmosota ye Jesu ye otmian moja Sorgi jevon otmosota ye Jesu ye otmian moja Soli obruzza curauda ye Jesu otmian moja Soli obruzza curauda ye Jesu otmian moja उभी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे उदेशी तूं आमकां पोसताय तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगलें सोत आमचे जिणेंत बांदून घेवंक आनी दुसऱ्यांची प्रिती मोगान सेवा करूंक बायग्योन आंतोनीचे मोजोतीन आमकां तुजो आदार दी आमचे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 59,420 रुपय तुमकां आमी दिन वाचता तुमच्या उदारपणा पासत बायग्योन आंतोनीचे मोजोतीन देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता आमी लोक चड जाता देखून आनी सगळ्या लोकांक दिश्टी पडना देखून वयर तावन अदीक करून आयज चडशी नात 2 सायड टीव्ही घातल्यात आमी पळोवंक कित्याक फाटल्यान आहा तांकां कांय दिश्टी पडना फुडलीं लोक बसली म्हणटूच त्या भायर त्या कॉरिडरांत एक घातल्या पूण तिका टॅक्निकल प्रॉब्लेम जाला एकूच दीस चल्ली ती आतां तें कितें घातलेलें तें कबार जालें ते आनी ऑर्डर करून हाडूंक जाय त्या भायर आमच्या हॉलांत आहा
हॉलांत म्हण तूं आज कोणना केन्नाय लोक चड जालो जाल्यार आमी हॉलांतूय धाडटा. हे भाशेन तुमकां बरी भाशेन मिसांत वांटो घेवंक ह्यो सगल्यो बंदाबोस्त आमी केल्या. आनी मेन कॅमेरा मोदें घाला. हांगा सकयल आसलेलो तो काडला, तो पावरफूल, तो आख्खो घुंवता, जंय मुवमेंट जाता त्या प्रमाणे ताचेर येता. हें आयतारा दीस सोनवारा दीस सांजे आनी मागीर मंगळारा दीस दोनूय मिसां आमी ती स्ट्रीम लायन कोत्ता. हे भाशेन तुमकां हो सोयेग मेवता बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरमदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बरवंशान रावतां. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळ्ळीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या मुखार घाल. ओर चोरयांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, थोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सुस्निकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन.
शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. तुझी